गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ दिल्लीत 2 दीस जाले सरकारांतल्या आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांक मेळटा। सरकार गोंयचें मायनिंग सुरू करूंक घेता त्या निर्णयाक केंद्रांतले काँग्रेसीन तेंको दिता म्हूण उतर दिवचें म्हूण बीजेपी मागताली। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ बुधवाराक काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीक मेळ्ळे। ताणें खंय उतर दिलां। आज आमी परत राहुल गांधीक मेळ्ळे आनी राहुल गांधीच्या समोरय हो विशय आमी डिस्कस केलो आनी तांकां सांगलें की 1980 सेम एक्ट जो आसा तो सेक्शन 2 जर एमेंड केलें जाल्यार गोंयच्यो मायनिंग चलोवंक शकता आनी फुडें 2037 पर्यंत चालूंक शकता। आनी ताका लागून जर एमेंडमेंट फाल्यां पार्लिमेंटान जर येयलें जायत हे जर हाडले आमी प्रयत्न करतात गोंयचे एसेंब्लींतल्यान तशें रेजोल्युशन हाडपाक आनी काँग्रेसीनय आमकां ताका सपोर्ट दिल्लो आसा, बाकीच्या पार्टींनी सपोर्ट दिल्लो आसा। सगळे 40 आमदार त्या मायनी सुरू जावच्या ह्या विचाराचे आसात आनी ताका लागून ते जर फाल्यां जर येयले जायत जाल्यार पार्लिमेंटान जर अशें रेजोल्युशन एमेंडमेंटाचें येयलें जाल्यार ते तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय आनी काँग्रेसीन मायनी सुरू करपाक मदत करपाक जाय। तर राहुल गांधीन सांगलें की आमची जी कितें मदत आसा आमी करतले। Congress party will support any resolution that comes from Goa. So we are interested in restarting of mines and they'll give all the support that is possible. राहुल गांधी एकाय मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी आमकां बरें कमिटमेंट दिला की जो हो विशय आहा तो आमी गंभीरतेन घेतले। हो विशय मेन कसो आसा की जे गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान हे प्रपोजल हांगसर पावपा जाय तेजे नंतरच आमी कितें करूं शकतले हे तेणी क्लियरली सांगलें आसा। तेन्ना म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा की सरकारान हेजे गंभीरतेन विचार करचो आनी हे जे मायनिंगाचो विशय आहा तो बेगीच्या बेगीन सॉल्व करपा खातीर स्टेप्स घेवची। बुधवारा शिष्टमंडळ केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी आनी श्रम मंत्री संतोष गंगवाराकूय मेळ्ळे। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।